मोगाच्या भाव बिन्यानू, आज आम्ही साध्या काळाच्या 33व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आणि आज भाग्यवंत माथ्यवा प्रमाणे अध्याय 25 वाक्य 14 तावन 30 म्हणसर आयकतल्या. आणि ही एक ओपार तेगा चाकरांची जावन आसा आणि ही ओपार आपल्या आपोस्तलांक सांगून जेजू ताणी ताच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावच्या खातीर तांकां एक जागृतकाय दिता. आणि ह्या ओपारेंत थोडे संगती आमी पळयता. थंयसर धनी आसा, ते एक चाकर आसात आणि हो धनी एका चाकऱ्याक 5 तालेंतां दिता, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आणि तिसऱ्याक 1 तालेंतां दिता. आणि हे दोगी चाकर पयले वैवाडाक घान ताचें दोडते ते करतात, पूण एकलो तें मातयेंत पुंद दवरता. आनी हांगासर तालेंतां दितलो धनी जेजू जावन आसा आनी तालेंतां घेतले मनीस भोवशा आपोस्तल जावन आसा. आनी ही एक ओपार आपल्या आपोस्तलांक सांगचे वरवीं जेजू ताच्या दुसऱ्या येणा वेळार, म्हणजे जेन्ना आपोस्तल जेजू विशयांत आपली सुवार्ता प्रगट करूंक आरंभ करतात, जेन्ना तांकां जायती कश्ट अनवारां संकश्ट येतले आनी ह्या संकश्टांत आनी कश्टांत ताडे फूड करून जेजूक विस्वासी रावूंक तांकां एक जागृतकाय, तांकां एक समजणी तो दिवंक प्रयत्न करता. आनी आयच्या ह्या ओपारी मुखांतर आमच्या जिणेक आमी थोडे लिसांव शिकयत. पयलें जावन आसा येसस्वी आमच्या वावराचें फळ न्हय. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचता, देवान आदामाक आनी एवेक भुमी वैकुंठांत घायलें आनी ताची कुशी करूंक तांकां ताणें फर्माण वा आदेश दिलो. आनी तशें आमची जबाबदारी जावन आसा, ह्या संवसारांत आमी आसां, देवान आमकां तालेंतां देणी संगती आमच्या हातांत दिला आनी हे आमी देवाच्या कुशे प्रकार करूंक आमी प्रयत्न करचे. देखून येसस्वी आमची न्हय. दुसरें, देव आमकां सगळें दिता, पूण हें सगळें आमी वापरच्या वरवीं देवाचें येवजन पुर्ती करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी हें आमी वाचता एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 2:10 आमी वाचता. थंयसर सांत पौल म्हणटा, आमी सगळे देवाच्या हाताचें काम जावन आसा आनी जेजू क्रिस्ता मुखांतर वा जेजू क्रिस्ता थंय आमी सर्वांनी बरें करूंक प्रयत्न करूंक जाय. म्हणटा आसतना आमी देवाचें काम ह्या संवसारांत पुर्ती करूंक प्रयत्न करूंक जाय. तिसऱ्यान आमी पळयता, आमी सगळे समान न्हय. आयच्या ओपारेंत आमी पळयता, थंयसर एकल्याक 5 तालेंतां दिलीं, दुसऱ्यांक 2 दिलीं आनी तिसऱ्याक 1 दिलें. आनी हे तिगी जण आमी ह्या संवसारांत आसले हरेक मनीस जावन आसा. आमी हरेकलो समान न्हय. आमच्या तांके प्रमाणे देवान आमकां तालेंतां वा देणी दिलात, पूण आमी सतत प्रयत्न करून ही देणी उर्जीत करूंक जाय आनी देवाच्या महिमे खातीर आमी उपयोग करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी ह्याच खातीर आमी हरेकलो समान न्हय. आमच्या तांके प्रमाणे आमचे तालेंतां उर्जीत करूंक आमी प्रयत्न करचें. चवथ्यान आमी पळयता आमी धन्या पासत वावर करूंक जाय, आमचेच खातीर आमी वावर करचें न्हय. आनी आयच्या ह्या वांजेलांत आमी पळयता, दोग सेवक धन्या खातीर ते वावर करतात आनी तांची तालेंतां ते दोडती करतात, पूण एकलो मातयेंत पुरून घालता. भोवशा जायते बडे आमकांय घडता, आमची तालेंतां आमच्या महिमे खातीर आमचीच म्हण आमी लेखता. पूण आज जेजू आमकां सांगता, आमकां दिल्ली देणी, आमकां दिल्ली तालेंतां देवाची देणी जावन आसात आनी ती देवाचे महिमे खातीर आमी उपयोग करूंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी निमाणें जावन अकरेक देव आमचे तावन लेख विचारतलो वा अकरेक आमची जडती जातली. देखून आमकां दिल्ली तालेंतां आमी बऱ्यान उपयोग करून देवाक विस्वासी रावन आमचें जिवीत संवसारांत सारूंक आनी अशें जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयार करूंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी हो नियाळ अखेर करूंक हांव सांत तेरेसा कलकत्ताची ताची उतरां हांव सांगता. ती म्हणटा, देवान आमकां येसस्वी जावंक आपोवंक ना, पूण देवान आमकां ताका विस्वासी रावूंक आपयला. देव आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.